नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक आमी परतून येवकार दितात. आज आमी चर्चा करतात डॉक्टर सावंत मंत्रिमंडळाचो आकार आनी रचना. आमचे बरोबर आसात शैलेंद्र मेहता, आमचे गोमंतक टीव्हीचे संपादक. शैलेंद्र, तुका अशें कित्याक डावट येता की तीन लोक भायर आजच त्या तिगूय जाणांक कित्याक करूं? तातूंत एक आसा, एक तर ढवळीकाराचो प्रश्न जसो आमी पयलीं उलयल्ले की ढवळीकाराक एक स्थान दिवपाचें काय ना हाजे वयल्यानूय पक्षान अजून चर्चा आसूं शकता. बरोबर. दुसरें कितें आसा, अपक्ष चंद्रकांत शेट्ये सारके जे अपक्षांनी खूब फावट जे नवे आयल्यात. आतां बीजेपीचे जर पळयत जाल्यार सगळे सिनियर लोकांक ऑलमोस्ट रिप्रेझेंटेशन मेळिल्ल्यान जमा आसा. फक्त उरला तो तवडकार, जाका ते सभापती करूंक शकतले. पूण बाकीचे जे सिनियर चेहरे आसा, आतां बीजेपी कडेन ह्या फावट 6 नवे फेसीस आसात. न्ही, पूण तूं एक पळय मरे, हातून भितर मूळ भाजपाचो कोणूच दिसती पडना. कोणूच ना. फक्त एक प्रमोद सावंत जर सोडलो आणि निलेश काब्राल म्हणून निलेश काब्राल म्हणत. पण हे सगळे निलेश काब्राल वगैरे हे पर्रेकारान जेन्ना 2012 जे वेगवेगळे प्रयोग केले तेन्ना तांकां येवन मेळिल्ले. बरोबर. सो मूळ संघाचो आणि मूळ बीजेपीचे अशे खूब कमी. पूण एक गजाल खरी, आमकां कशा नेतृत्वाक आपली एक म्हणून एक रचना आसता. आमकां अशे तरेचें सरकार दिवपाचें आसा. एक लक्षात घे की ज्या पद्दतीन गोंयांत येवन देवेंद्र फडणवीस हांणी जें पळय काम केलें तें खूब मोलादीक राजकीय काम. कशें आसा की गोंयांत भितर आमी वेगवेगळे नदरेन विचार करतात. आमी हिशोब काडटात. ह्या वेंचणुके संदर्भात कोणेच हिशोब काडूं नाशिल्लो की भारतीय जनता पक्षाक 20 जागे मेळटले. अशें धरून चलताले की जे काँग्रेसीक आज मेळ्ळ्यात 10 जागे, तितले बीजेपीक मेळटले आनी 20 काँग्रेसीक मेळटले. कारण पूण मागीर मताची फाटाफूट जाली. एकूण लोकांनी वेगळो विचार केलो. लोकांक दिसलें की काँग्रेस सारकी काम करता काय कितें. फाटले 5 वर्सां काँग्रेस खंय आशिल्ली. हो अदमास भारतीय जनता पक्षाक आयलो. ताणें त्या नदरेन व्यूहरचना केली. ताणें अशी रणनिती थारायली, तातूंतल्यान विरोधकांच्या मतान फूट पडटली आनी ताजो लाव हो तुवें केलो तो पॉयंट म्हाका खूब म्हत्वाचो दिसता. कित्याक खंयचीय पार्टी एक डायनॅमीक आसप म्हत्वाची. तेन्ना आमी म्हणटाली ही मनोहर पर्रीकाराची बीजेपी. आतांची जी बीजेपी आसा ती आमी म्हणूं येता की प्रमोद सावंताची बीजेपी. प्रमोद सावंत आनी सतीश धोंड हांच्या एकूण रचनेचो तो भाग. आनी ताज्या फाटल्यान घटमूटपणान उबे रावले अमित शाह आनी देवेंद्र फडणवीस. पूण हे तीग जाणांक अजून मंत्रिमंडळाचो आकार पूर्ण जावंक ना. अजुनूय तीग जाणांक ते घेवंक सोदतात. हातूंतल्यान जो संदेश म्हाका 2 तरेचे दिसता. तांकां तुवें म्हणलें तशें 2024 लोकसभा वेंचणूक जिखपाची आसा आनी त्या खातीर तांकां दक्षिण गोंयांत खूब म्हत्वाचें दिसता. आतां दक्षिण गोंयांत तांचे बरोबर तुमी पळयतात न्ही, 2 वाज आसात जे कुठ्ठाळे जिखून आयले, जे एसटी कम्युनिटींतले अत्यंत म्हत्वाचे नेते. आनी म्हाका एक स्वता वैयक्तीक नदरेन म्हाका बरें दिसता की तांचे सारकें प्रतिनिधित्व ह्या वेळार. आनी दुसरें तो ताणें ते फार्मर्स क्लब चलयता. तो तळागाळांतल्या लोकां मदीं काम करता. थंय नुस्तेकार धरून ते शेतकार धरून ते एसटी समाज, गोंयचो सगळ्यान सकयलो घटक जर कोण आसा तो एसटी समाज, ताजें प्रतिनिधित्व आंदोलन वाजाच्या नदरेन केलां. हांव तांचेर गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तांकां सोदीत गेलो आनी सांकवाळ दर्या वेळेचेर वचून हांवें ताची मुलाखत घेतली. आनी तातूंत ताणें सामकें सांगिल्लें. ताणें डायरेक्ट सांगलें म्हाका, आपूण भारतीय जनता पक्षाची तिकेट घेवंक शकना कारण फाटल्या वेळा आपण हो अनुभव घेवन आपूण पडलो. सो लोकांक एक असो चेहरो जाय. तूं मागीर खंय वच म्हणटात ते. तूं मागीर भाजप सरकाराक वच, सर्तेर येत त्या घटकाक तूं तेंको दी. पूण आतां तूं इंडिपेंडंट रावन तो इंडिपेंडंट रावलो. तशेंच आमी पळयतात अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स. अलेक्स रेजिनाल्ड होय इंडिपेंडंट रावलो आनी ताण जिखून येवन आतां तो बीजेपी. हय. सो हे तीग म्हणजे 2-3 जण आसात, ढवळीकर, अलेक्स रेजिनाल्ड आनी अलेक्स रेजिनाल्ड ह्या वेळार ना. एक लक्षात घे, होय संदेश स्वता अलेक्स रेजिनाल्डाक काल मेरेन खबर नाशिल्लें की आपूण बाबा आसतलो काय ना तें. पूण एक लक्षात घे, अशे कांय घटक आसात. अलेक्स रेजिनाल्डा सारको मनीस आसा. आतां तांणी तवडकाराक तर सभापती केल्ल्यान जमा आसा. सो तो एक पोर्ट हें आसा आनी उपसभापती. दुसरो एक घटक म्हाका दिसता नॉर्थ गोवा, जो आमी डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये, ताणें ताका तो इंडिपेंडंट रावन थंय सपोर्ट केला. सो ताका ना. पूण हें कशें आसा जेन्ना कशें आसा की तोय नवो आयला. सो आनी तो स्वता मेडिकल डॉक्टर. बरोबर. पूण ताका ते एकदम येदें व्हडलें म्हत्वाचें हेल्थ दिवपा नात. म्हजे कोतान तांकां आतां पळय मंत्रिमंडळाचो आकार, गोंयची लोकसंख्या, हे आकाय बी हेजो एक ताळमेळ घालचो पडटा. म्हजे कोतान ते शेटयेक दितले एखादें बरें कॉर्पोरेशन, महामंडळ. कांय महामंडळां मंत्रिमंडळां इतलीच, फॉर एक्झाम्पल IDC आसा, EDC आसा, ही खूब म्हत्वाची मंत्रीपदां इतलीच म्हत्वाची ती कॉर्पोरेशन. सो ती तांकां दिवंक शकतात. पूण रेजिनाल्डाक तांकां
म्हत्वाचे खाते रिजनलाक दिवचे महत्व दिवचे पडटले. आनीकय एक आसा, मदीं एक चर्चा सुरू जाल्ली गोवा फॉरवर्डाक ते घेतले काय कितें. म्हाका एक मातसो दुबाव मारलो असो की 3 मंत्रीपदां फाटल्यान दवरप, दिनासून रावप, हाजे वयल्यान ते एक परत नवप्रयोग करूंक नवप्रयोग करूंक सोदतात. अजूनय तांच्या मंत्रिमंडळाच्या आकारा विशीं अजूनय लोकल लेवल आनी केंद्राचो निर्णय जावंक ना अशें म्हाका दिसता. कारण आमकां मेळटा त्या प्रमाण विजय सरदेसाय कडेन स्वता केंद्रीय नेत्यांनी कॉन्टॅक्ट केल्लो, तांचे कडेन चर्चा केल्ली, पण विजय सरदेसायान तांकां तोच प्रश्न केलो की फाटल्या वेळार आपल्याक काडून उडोवपाचें कितें कारण जालें तें आमकां सांगात. तें कारण तुमी जर आपल्याक सांगूं शकले जाल्यार आपूण मंत्रिमंडळान येवपाक तयार आसा. अशे तरेची एक कितें तरी भासाभास तांचे मदीं चालू आसा. आनी म्हाका दिसता की तेय बी आतां एक गोंयान नवी भाजप घडटा, आमकां सामकें मान्य करचें पडटलें. मंत्रिमंडळाचो हो जर आकार पळयत, ही सदांची भाजपा न्ही, हो नवीन भाजपा. तातूंत भितर जातींचे बरे तरेन पळय 2 भंडारी समाजाचे म्हत्वाचे नेते. ह्या वेळार कांय प्रमाणात एक चळवळच सुरू जाल्ली की आमचो फुडारी करात, भंडारी समाजाक केन्नाच बरे तरेन रिप्रेझेंटेशन गोंयच्या मंत्रिमंडळाक मेळूं ना. भंडारी समाजाचे नेते तांची संघटना वावुरताली. दुसऱ्या अर्दान आम आदमी पार्टीन तर फुडलो आमचो डिक्लेअरच केल्ले फुडलो आमचो. सो त्या नजरेन न्ही रवी नायक, सुभाष हांकां ते बरोबर घेतले, हांकां ते म्हत्वाचे मंत्री हे दितले. स्वता मराठा समाजाचे मुख्यमंत्री ते आसातच, त्या भायर विश्वजीत राणे आसा. कॅथलीक समाजाक रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळां, एसटी समाजाक मेळ्ळा. स्वता बाबूश मनसरा सारके अत्यंत प्रबळ एकमेव रवण खंवटे. हय, रवण खंवटे म्हजे कोतान रवण खंवटे दिवचेच पडले तांकां. कारण एक सारस्वत जालोच, पूण एक डायनामीक मंत्री. रवण खंवटे सहजपणान अपक्ष आशिल्लो, तो भारतीय जनता पक्षान आयलो आणि व्हडल्या फरकान निवडून आयलो. सरकार निवडून आयलो. हे हो एक सो उरिल्ली 3 मंत्रिपदां आसा ती आमी 2 तातूंतले एक आलेक्स रेजिनाल्ड आनी दुसरो सुदीन ढवळीकर जर दिलो जाल्यार तिसरो परत अनुत्तरीत प्रश्न आसा, तिसरो कोण आसता खरी खबर. ही तूं म्हणटा तें खरें, पूण मागीर एक लक्षांत घे, आमचो सुदीन ढवळीकर आनी आलेक्स रेजिनाल्ड ही नांवां सामकी प्रामुख्यान सगळ्या माध्यमांनी घेतिल्ली. तरी आसतना कित्याक घेतला तांकां म्हणजे ताणें बीजेपीन एक संदेशूय दिला की आमी आमच्या लोकांक जे बीजेपी बरोबर पक्के आशिल्ले, बीजेपीच्या तिकेटीचेर जे निवडून आयल्या तांकां आमी पयले प्रेफरन्स दितले. आतां तुवें सांगलां तशें हे 2 हेवी वेट्स भंडारी समाजाचे, तांकां तूं भायर दवरूच शकना, वेदर यू वॉन्ट इट ऑर नॉट. कारण एक मान्य करचेच पडटा की तांच्या उंचायेचे अजून तरी आमकां भंडारी समाजाचे लिडर कोण दिसना. सो तांकां जरी श्रीपाद नायक हे जरी श्रीपाद नायकाचो फोकस हे गोंयांत नाशिल्लोच केन्नाच गोंयच्या राजकारणा कडेन. ताजो फोकस दिल्ली. आतां तातूंत भरपूर राजकारण आसा, म्हणजे तातूंत कसले अंदाज बीजेपीचे आसा ते आमकां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, बट तो सेंट्रल लेवलाक. सो ताजे स्थानीक लेवलाक ताजो केन्ना विचार जालोच ना स्थानीक लिडर म्हणून. दुसरो रिप्रेझेंटेशन तो म्हणटा तशें कॅथलीक समाजाक तांणी पुरेशें रिप्रेझेंटेशन दिलां. आतां थंय आंतोन वाजाची वर्णी लागतली काय ना तो एक प्रश्न आसा. तिसऱ्या जाग्यार आंतोन वाजाक ते कशें आसा न्ही निमाणें, भारतीय जनता पक्ष हो हांवें म्हणलो सूत्रबद्ध पक्ष. ते एका मंत्री दिले आनी काँग्रेसी भशेन पळयत रावले अशें ना. मंत्री जरी पद दिल्लीं आसलीं तरी तांचो परफॉर्मन्स ते पळयतले. स्वता म्हाका माहिती मेळटा एक पत्रकार म्हणून ती अशी की प्रमोद सावंत हांकां मुख्यमंत्री पद दिवप तांकां स्वाभावीक आशिल्लें. तांणी ज्या पद्दतीन काम केलां, वेंचणूक जिखल्या, प्रसार माध्यमांचो अंदाज चुकीचो ठरोवन ते 20 जागो मेळूंक शकले. पूण अशें आसलें तरी कशें आसा की तांचो परफॉर्मन्स सतत दिल्ली पळयतली. तांच्या मंत्रिमंडळाचेर सावंत हांकां स्वता शेक दवरचो पडटलो. सावंताक वेगवेगळे प्रोग्राम दितले, सावंताक वेगवेगळे येवजण्यो दितले, सावंताक ज्या आर्थीक घडी सरकाराची सुस्थिर करपाक केंद्रीय मदत तांकां मेळटली. GST संदर्भात जर तांकां जर पयशे आयले ना जाल्यार अर्थवेवस्था पूर्ण गोंयची कोसळपाची आसा. पूण म्हाका एक खात्री आसा, कारण केंद्रान भितर स्वता मोदी आसात, तांचे संघटनेचेर लक्ष बारीक अमित शाह दवरता. म्हणल्यार आर्थीक घडी गोंयची विस्कटपाक ते दिवचे नात. सो केंद्रीय पयसो आतां म्हणजे गोंयान येतलोच. सरकारी योजना ज्यो चालू आसात, विकास कामां चालू आसात, तांकां कसलेच तरेचो खंड पडचो ना इतलें म्हाका खात्री आसा. आनी पूण सावंत हांकां परफॉर्मन्स दाखोवचेच पडटलें. सावंत हांकां ते टार्गेट घालून दितले ज्या पद्दतीन आमकां म्हायती मेळटा अशी की बाबा ही कामां तुवें करची पडटली, ह्यो सरकारी योजना लोकां मेरेन पावोवच्यो पडटल्यो, संघटना जी आसा ती तुमच्या फाटल्यान रावतली, ती कशें करतली. म्हाका म्हायती मेळटा ते प्रमाण
एका अर्थान सरकाराचेर शेक आसतलो, पूण भारतीय जनता पक्षाची पक्ष संघटना बदलतली अशे तरेचे म्हाका आतां सुलूस मेळटात. तांकां आतां नवे तरुण भुरगे मुखार हाडपाचे आसात. तांकां वेगवान, क्रियाशील आनी आक्रमक नेतृत्व भारतीय जनता पक्षाच्या पक्ष संघटनेन निर्माण करपाचें आसा अशे तरेची सुलूस आमकां मेळटा. सो एका तरेचे वेगवान पार्टी, दुसऱ्या अर्थान वेगवान सरकार, म्हणजे तांकां पूर्ण आतां खबर आसा की 3 वर्सां, तिसरे टर्मान भारतीय जनता पक्ष सोपूत घेता, तांचे तिसरे टर्मान सरकार येता, म्हणटकीर ऑटोमॅटीक एंटी इन्कम्बन्सी वाडटा अशा वेळार. सो एंटी इन्कम्बन्सी वाडली जाल्यार फुडल्या वेळार सरकार पडूं शकता. सो ते खंयच्याच पद्दतीन सरकार हे करूंक दिवपाना. आणि बंडखोरीची काय तरी चिन्ह दिसना ह्या हातूंत भितर. म्हाकाय दिसना, कारण जो मेरेन केंद्रान पळय मोदी सरकार आसा तो मेरेन बंडखोरी जावपाची शक्य ना. ते तांचे कडेन वेगवेगळी शस्त्रां, वेगवेगळी आयुधां आसात आनी ते योग्य प्रमाणान संदी दितले सरकार चलोवपाक. पूण त्याच भशेन ते कसलेच तरेची बंडखोरी, अस्वस्थकाय निर्माण जावपाक गोंयांत दिवचे नात. हें सामकें तांचें ठरिल्ल्या. 2 बदल मंत्री जर बेकार उरले असली कामां करीत रावतात, तांकां सतत जर टार्गेट दिलें, तांकां सतत नव्यो येवजणी दिवन तांकां जाल्यार काम करात, ह्यो येवजण्यो लोकां मेरेन पावयात, लोकांक ताची फळां मेळटा काय ना हाजो अभ्यास केंद्र सरकार करता. बीजेपीची एक सामकें लक्षात, तांची स्वतंत्र यंत्रणा आसता जे सतत पळयतात योजना बायलां मदीं पावतात काय की ना, योजना लोकां मदीं पावतात की ना. हें तांकां केला तो इम्पॉर्टंट. ताजे वयल्यान दिसता हे जे मंत्री आतां जे केल्यात ते ट्रायड एंड टेस्टेड, म्हणजे तांकां पयलीं अनुभव आसा, तांणी पयलीं काम केल्लें आसा, तो तांचो अनुभव आनी तांचे परफॉर्मन्स हें तांणी लक्षांत दवरलें आसतलें. कित्याक रवी नायका सारकेलो मनीस तो नॉन बीजेपी गव्हर्मेंटान मंत्री आशिल्लो, पूण ताची कार्यक्षमता तांणी पळयली आसतली, सुभाष शिरोडकराची पळयली आसतली. बरोबर. कशें आसा मंत्री कांय जाण आतां रवी नायक सारको मनीस आसा तो जाणटो जाला, ताची मातशी कार्यक्षमता उणी जाल्या आसतली. अशे वेळार कितें करतात जाणा, पार्टी संघटन ताचे फाटल्यान दवरतात, तांचे पर्सनल सेक्रेटरीज, तांचे काम करपाचे लोक हे दवरतात. कशें आशिल्लें, आमी आतां कार्यावळ जवळ जवळ वेळ सोंपत आयला तेन्ना थोडें हांव एक एकूण सरकार प्रशासनाचेर भाश्य करता. एक गजाल सामकी खरी की प्रमोद सावंतान बरें काम करपाचो प्रयत्न केलो, तांचे फाटल्यान संघटन आशिल्लें, पूण प्रशासन गोंयान फाटल्या 2.5 वर्सान हालिल्लें. कशें आसता, पर्रीकाराक एक भिवून प्रशासन काम करता, अधिकारी सामके ऑन द टोज असतात. प्रमोद सावंत एक नवो मुख्यमंत्री जातकीर जालें कितें की प्रशासन मातशें हाल्लें. आनी गोंयचे जर फाटले जर काळान जर IAS म्हणजे पळय अधिकारी आयिल्ले, तांणी सगळें प्रशासन राजकारण आपल्या ताब्यान दवरपाचो प्रयत्न केलो, जें मातशें वायट. ताका लागून जालें कितें की सरकार लोकां मदल्यान पयस वता काय कितें असो तरेचो एक आभास निर्माण जाल्लो. तो ह्या वेळार म्हाका दिसता प्रमोद सावंताक फूट डावन करून तांकां आपल्यालें ताब्यान प्रशासन घेवचें पडटलें. तांणी कांय बरे IAS ऑफिसर केंद्रा कडेन पांयां पडून हांगा हाडचे पडटले, जे लोकांक जबाबदार आसात. IAS ऑफिसर म्हणजे जाता कितें की फक्त केंद्रान. हांव तर प्रमोद सावंताक सजेशन दिवन अशें, गोंयचे पळय जे तडफदार कार्यक्षम अधिकारी आसात तांकां तुमी म्हत्वाचें पोजिशन दियात. फॉर एग्जाम्पल फायनान्स डिपार्टमेंटान भितर गोंयचे बरे अधिकारी जाय, एज्युकेशन क्षेत्रांत बरे अधिकारी जाय, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग ह्या हातूंत भितर बरे अधिकारी जाय, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान बरे लोक जाय. त्याच भशेन अशी जी पळय खाती जांचो लोकां कडेन संबंद येता थंय बरे अधिकारी आनी गोंयचे अधिकारी जाय. म्हणजे कमिटमेंट आशिल्लें गोंयच्या समाजा कडेन सारकें. आनी गोंयांत अशे अधिकारी आसात, खुबशे अधिकारी आसात. आनी तूं कितें निमाणें भाश्यकारान दिसता, आमचे वेळ सामको सोंपला. एकूच म्हाका पॉयंट करून दिसता की तुवें सांगलो तो पॉयंट इम्पॉर्टंट. आतां एडमिनिस्ट्रेशन आनी जनता हांचे मदीं गॅप आसून फावना. तो गॅप जो आशिल्लो तो ब्रीज करपाच्या दृश्टींतल्यान, ते नदरेंतल्यान ही पावलां जी उबारल्यांत बीजेपीन, जांकां मंत्रिमंडळ दिसता दिलां तें स्पश्ट दिसता की जांकां अनुभव आसा, जांकां एडमिनिस्ट्रेशनाचेर पकड आसा, अशा लोकांक थंय तांणी घाल्या. जांचे परफॉर्मन्स अशे डळमळीत आसा अशा कोणाकूच लागीं तांणी दवरूं. आनी तांणी एक संदेश दिला की परफॉर्म ऑर पॅरीश. तुमी जर परफॉर्म केलो ना आमी तुमकां पेल्यान दवरतले. अजुनूय 3 खाती आमी दवरल्यात म्हत्वाची. ते इतल्यान आमी कार्यावळ सोंपयतात. पूण सोंपोवचे पयलीं आमी दोतोर प्रमोद सावंत तांकां काळजांतल्यान तांचो आमी तांकां परबी दितात. आनी तांणी जे पळय बाकीचे 8 मंत्री घेतल्यात तांकांय आमी परबी दितात. तांकां सगळ्यांक कामाचो बरो अनुभव आसा. तांणी बरें काम करचें. बरें काम करतना गोमंतक TV सदांच तुमचे बरोबर आसतलो, गोमंतकूय तुमचे बरोबर आसता. तुमी बरें काम करपाक जाय, लोकांची येवजणां लोकां मेरेन पावोवपाक जाय, प्रशासन लोकाभिमुख करपाची आज खूब गरज आसा, तें तुमी करतले अशें आस्त आसा आमकां. आनीक तुमी सगळ्यांनी ज्या ज्या लोकांनी TV पळयत रावल्यात तुमचोय रिस्पॉन्स आमकां जाय. तुमकां ह्या मंत्रिमंडळा बद्दल कितें दिसता हें तुमी आमकां मुजरत कळयात. तुमकां आमी आमचे TVचेर आनी गोमंतक दैनिकान तुमकां वांटेकार जावपाची संद आमी दितले. इतल्यान ही कार्यावळ सोंपयतात. परत एकदां डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां मुख्यमंत्री पदा खातीर आमी तांचें अभिनंदन करतात. पळयत रावात गोमंतक TV.